काल बिचोले तालुक्यात एक वाईट अशी गजाल घडली। ती म्हणजे एक बापूय जो दारू पिऊन आपल्या चलयेक सतयले आणि सतयले म्हणून त्या चेडवान दुसऱ्या दिसा स्कुलान वचून कंप्लेंट केली। कंप्लेंट म्हणजे त्याच बापा विरुद्ध गजाल जी घडली ती सांगली आणि ती गजाल धरून ते टीचर ही वचून पोलीस स्टेशनात कंप्लेंट करून रजिस्टर दर्ज केलो। मेळयल्या म्हायतीनुसार अशी एक गजाल जाली की तो बापूय जो आसलो तो सदांच दारू पिवन येतालो आणि आपल्या बायलेक छळटालो। हे छळवणूक बायलेक सहन जावना म्हणून बायल घर सोडून दुसरे आणि आपली अल्पवयीन मायनर चेडूची परीक्षा आणि अभ्यासाक लागून घरानूच रावली। पण बापायची अशी नजर की ती अगदी चेडवाच्या रक्षणाक आसता, पण ह्या भक्षकान आपल्याच पोटाच्या पोटाच्या चेडवाचेर वायट नजर दिली आणि काल ताणें त्याच नजरेची वायट सन साधून घेवन त्या चेडवाक वायट नजरेन छळ्ळें। ती चेडू अगदी मजबूरून म्हणून ती रात काढून दुसऱ्या दिसा जेन्ना स्कुलान गेली, त्या दुसऱ्या दिसा स्कुलान त्या चेडवान आपल्या टिचरीक सांगलें की अशी घटना म्हाज्या घरान म्हाज्या स्वता बापायन केल्या। त्या मायनर चेडवाची गजाल आयकून टिचरीन त्या घरान नासलेली त्याची त्या आवयक आपोवन घेवन बिचोली पोलीस स्टेशनार ती कंप्लेंट त्याच्या बापाच्या अगेन्स्ट रजिस्टर करपाक सांगली आणि रजिस्टर करून फुडली तपास करता आज ताका न्यायालयान धरून त्याच्याकडे 7 दिसाचो पोलीस रिमांड घेतला। कालूच त्या बापायक अरेस्ट केल्लो आणि फुडली तपास PI सुरज गांवस यांच्या अंडर चालू आहे। मेळयल्या म्हायतीनुसार सुद्धा जी गजाल जी वायट आसा त्या परसू गजाल अशी आहे की एक बापूय जो आपल्या चेडवाचें संरक्षण करूंक जाय तो बक्षत जाता जाल्यार समाजान खंय ना खंय तरी वायट गजाली चलता। स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कापडकर।